भावांनो बहिणींनो, पुणेचो ग्रंथ अध्याय 1 बोल 4 असे आम्ही ऐकत आहोत. सद्यांक बुदवंतकाय मेळटली, तरणे प्रायांच्यान गिन्यान आनी शाणेपण लाभतले. संत मनीस तो ऐकत जाल्यार ताची जाणवाय वाडटली. शाणो मनीस मार्गदर्शनाची निपुणताय सोडतलो. मगाच्या भावांनो बहिणींनो, देवाचे उतर आमकां सांगता. केदर आमी रांक आयकता, रात हांव शिकता, रात हांव समजणी सोडता, तर आमची जाणवाय वाडटा. देवूस जाणवायचे मूळ जावन आसा. सांगाताच रांतावनी आमी वस्तू शिकोवंक आसा. एक दीस एक भयण म्हजे येवन म्हणा लागली, फादर म्हजें दुबाय काम सोदून गेला. MBA सनद ताणें सोडल्या. शिक्षणांत ते बारीक हुशार, पूण आनीक ताका काम मेळना म्हाका फादर म्हणा लागली. मगाच्या भावांनो बहिणींनो, कितें जावन आधुनीक संवसारांत आमी पळयता जाणवाय विविध नमुनेची आसात. सायकोलॉजिस्ट आमकां सांगतात 4 तरांची बुदवंतकाय मनशा थंय आसूंक जाय. प्रत्येक जावन ह्या आधुनीक काळार मस्त चॅलेंजीस ह्या पंतवाळना आमकां आसात. 4 तरांची बुदवंतकाय सर तर आमचे थंय आसल्यार आमकां संवसारांत चीक जोडोवंक साध्य आसा. त्या भाशेन सायकोलॉजिस्ट आमकां सांगतात 4 तरांची बुदवंतकाय आसात. खंयच्यो त्यो? पयलें जावन आसा इंटेलिजन्स क्वॉशंट, IQ आमी म्हणटा. थोड्यांक देवान इंटेलिजन्स मस्त दिला. एक फावटी शिकयल्यार तांकां पावता. हांव पळयलां एक फावटी एकलो तरणाटो हांगासर आपल्या आवय सांगात आयिल्लो आनी तो ती आवय म्हणूंक लागली, फादर म्हजो पूत शिक्षण बारी हुशार. थंय जावन इंग्लंडाक तो मास्टर्स करूंक गेल्लो कंप्युटर सायन्सांत. 2 वर्सांचें शिकप ताणें एकच वर्सांनी करून दाखयलें आनी डिस्टिंक्शनान तो पास जालो. मगाच्या भावांनो बहिणींनो, ह्या भुरग्या थंय आमी पळयता IQ इंटेलिजन्स क्वॉशंट मस्त आसलें. बेगीन ताका ग्रास्प करची, समजोवची ताका बुदवंतकाय आसली. ह्या वरवीं तो बेगीनच 1 वर्सांनी ताचे मास्टर्स डिग्री संपोवन फाटीं आयलो. पूण इतर संगती ताचे थंय नासल्या वरवीं ताका काम मेळोवंक कस जालें. कामाक तो वचोंक भियेतालो आनी ह्या वरवीं सुमार 1 वर्स चड घरांत ताणें आसासाय पडलें. पळय थोड्यांक देवान इंटेलिजन्स क्वॉशंट IQ मस्त दिला. पूण IQ मात आसल्यार प्रमाणा आधुनीक संवसारांत आनीकय 4 संगती मस्त गरजेचे जावन आसात. दुसरें जावन आसा इमोशनल क्वॉशंट EQ. प्रत्येक जावन आमच्या वगनाचें समतोलन. प्रत्येक जावन आमकां बेजाराय जाल्ल्या वेळार, आमकां सलवणी आयल्या वेळार आमी कशें रांक फेस करचें. इमोशनल क्वॉशंट प्रत्येक जावन आमचे थंय आसल्यार खंयच्याय संगतीचेर सयत व्हरून सलवणीचेर ह्या तरेपटी आमकां चॅलेंज केल्ल्या वेळार आमकां सयत व्हरोवंक साध्य जाता. हें इमोशनल क्वॉशंट EQ कशें आमकां लाभता सांग पुरो. भुरग्यापणांत तावनूच आमकां दिसपडटी कामां करूंक आनी आमच्या भोगणाचेर आमी सयत व्हरोवंक शिकल्या जाल्यार आमकां तें सलीसायेचें जाता. आनी तिसरें जावन आसा मोगाच्या भावांनो बहिणींनो, सोशल क्वॉशंट. हेरां थंय आमी संबंद कसो दवरचो घेवन.
प्रत्येक जावन येरांतय बरो संबंध दवरूंक आमकां धैर्य आनी गिन्यान आसल्यार आमकां आमची कामां करूंक सुलभ सलीस जाता. तापासून भुरगेपणांत तावनूच आमच्या भुरग्यांक सोशल क्वॉशंट म्हणजे कुटुंबांत बरो संबंद येरांतय दवरूंक, वाड्यांत बरो संबंद येरांतय दवरूंक, फ्रिगर्सांत बरो संबंद येरांतय दवरूंक, समाजांत बरो संबंद येरांतय दवरूंक आमी पयलें तावनूच शिकयचें. ह्या वेळा बरो संबंद दवरतात. बरो संबंद म्हळ्यार कितें? सक्रीय पात्र घेवचें घरांत कसलेंय संभ्रम आसल्यार, सक्रीय पात्र वाड्यांत आमी घेवचो, सक्रीय पात्र फ्रिगर्सांत वांपलो लितूची ह्या हेर चटवटिकेनी, सक्रीय पात्र आमच्या समाजांत आमी काण गेल्या वेळार आमचो थंय धैर्य येता आनी बेंबिरांत पयस जाता आनी बरो संबंद दवरूंक आमकां साद जाता. थोडे फावटी आमी पळयता थोडे युवजन तांच्या युवक संघांत वचतो एक्टीव आसतात, प्रेसिडेंट जाल्ले आसतात आनी त्या वेळा तांकां खंयचींय कामां करूंक ह्या कार्यदर्शी जावन काम करूंक केल्ल्या वेळार तांकां सोशल क्वॉशंट वस्तू चलयसायचें जाता. आनी ह्या दिसांनी आनी एक संगत आमच्या सायकोलॉजिस्टांनी सोदून काडल्या ती जावन आसा दी एडवर्सिटी क्वॉशंट EQ. एडवर्सिटी क्वॉशंट म्हळ्यार थोडे फावटी आमकां जिवितांत सुलवणी मेळटा. डिग्री जाल्या वस्तू थंय तावन काम नासतना आसा बेजाराय जाता. ह्या कसलेंय काम करपाचें इंटरव्यू गेल्ल्या वेळार आमकां वचून काडिनात वस्तू बेजाराय जाता. ह्या थोडे फावटी थोडे कश्ट आमकां संकश्ट येतात. ह्या कश्टाचेर कशें सयत व्हरून ती सकत आमचे थंय आसल्यार खंडीत जावन आमकां जिविताचेर सयत व्हरूंक साद जाता मोगाच्या भावन भयणो. त्या पासून हे चार संगती IQ, EQ, SQ आनी EQ ह्या संगतीक आमी चड गमान दिल्यार आमच्या व्यक्तित्वांत चडांत चड बरेंपण जातलें. आमकां चड कश्टांचेर जिणेंत येवच्या चड चॅलेंजीस पंतवादाचेर आमकां जैत व्हरूंक साद जातलें. मोगाच्या भावन भयणो भुरगेपणांत तावनूच ह्या चारय संगतीक आमी ध्यान दिया आनी आमची जानबाय सोडूंक आमी प्रयत्न करया. देवाच्या उतरां जावन आमी शिकया आनी सांगताच हेरांत तावून आमी शिकया आनी अशें बलिश्ट व्यक्तित्व आमी बांदून हाडया. तुमकां सुमेस्तां हांव बरें मागतां. तसोच स्वामी जेजू क्रिस्त तुमकां कृपेदान्यानी भरून दी. तुमकां तोच स्वामी जेजू खुशालकायेन भरून दी आनी तुमकां तुमची जिणी नंदन करून दी आनी बरें करून दी. आमेन.